खंय तरी एस टी रिजर्वेशन करपाचें सांग्यार तुमचो प्रयत्न आसलेलो आतां पर्यंत खंय पावलो हें सद्या एस टी रिजर्वेशन प्रोसेस जो आसलो खूब पयलीं साकून चालू आसा सादारणशें 1.5 वर्सां पयलीं साकून रिजर्वेशन जावचें म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे तर्फे खूब प्रयत्न चालू आसा आनीक म्हणजे हांवूय बी 1-2 फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या डेलिगेशन डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर आमचे एस टीचे लिडर रमेश कवडकर गोविंद गावडेकर गणेश गांवकर हांचे बरोबर दिल्ली गेल्लो एक प्रयत्न चालू आसलो की एस टी रिजर्व जावपाक जाय म्हणून खुबसो प्रयत्न केलो आयज म्हणजे शेवटच्या स्तराचेर ते पावले कडेन आसा अजुनूय पक्षान आमकां सांगले कडेन आसा की एस टी रिजर्वेशन जें आसा हें आमी करतले गोंया खातीर प्रयत्न सगळे तरेन चालू आसा पूण अजुनूय जालें ना आमकां दिसता जातलें आमचें सरकार हें रिजर्वेशन करतलें अशें आमकांय अपेक्षा आसा खूब तेंप जालो म्हणजे पेंडींग लाँग पेंडींग हो इश्यू आसा आनी हो लाँग पेंडींग इश्यू म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचे सगळे लिडर जे आसा हे सॉल्व करतले अशें आमकां अपेक्षा आसा फाल्यां समज खंय तरी सांग्यार समज एस टी रिजर्वेशन जालें आनी समज पार्टीन समज तुमकां तिकेट समज दिली भाजपाची जाल्यार तुमी ती घेवपा आसतले खूब वर्सांनी भारतीय जनता पक्षाचें हांव काम करतां म्हाका दिसता अजून आतां पर्यंत 25 वर्सां जालीं हांव भारतीय जनता पक्षाचें काम करतां पक्षान जर तर म्हजेर विश्वास दवरून तिकेट दिली जाल्यार 100% आमी आसात हांव रेडी आसा कारण हें पक्षाचें काम सुद्दां काम म्हणजे सगळीं काम जाणां हेजे पयलीं हांव पंच जाल्लो कडेन आसा जिल्ला पंचायतूय मेंबर जाल्लो कडेन आसा पूण एक आमी म्हणजे फाटल्या दिसाक आमची एस टी म्हणून आमी सगळ्यांनी एक मिटींग घेतलेली 1-2 फावटी मिटींग घेतली आनी त्या मिटिंगेन आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें की आमी आमचो भितरलो कोण तरी एक उमेदवार आसतलो अशें आमी सगळ्यांनी ठरयल्ले कडेन आसा आनी त्याच मताचेर आमी आसात की एक कोण तरी उमेदवार तो मुखार वयचो आनीक त्या उमेदवाराक मुखार धाडचो जरी तर सगळ्यांनी म्हाका सांगलें जाल्यार हांवूय वयतलो एक उमेदवार आमचो आसतो आतां आमी पळयल्यां खंय तरी आतां एस टी समाजाच्यो मिटिंग्यो जातात आनी त्या मिटिंग्यो अशीं ठरयलां की समज एस टी रिजर्वेशन जायना जाल्यार आमी समाजाचे एक कॅन्डिडेट घालता म्हणून आनी अशीं भरपूर नांवां 1-4-5 नांवां तुमची चर्चेंत येता आनी तितून भितर तुमचेंय एक नांव आसा सो समाजान तुमकां समज नांव मुखार काडून तुमकां समज तिकेट दिवपाची केल्यार तुमी घेता ती आतां समाज जो आसा हो सगळो एकसंग रावपाक जाय म्हणून फाटल्या दिसांनी तुमच्या लिडरांनी एक मिटींग घेतलेली आनी त्या सगळ्या लिडरांनी ठरयल्ले कडेन आसा की समाज हो एकसंग रावपाक जाय समाज एकसंग उरपाक जाय समाजाचें डिसिजन सुद्दां जें आसा एकसंग आसपाक जाय सगळ्यांचो प्रयत्न आसा आमचोय प्रयत्न आसा की एकसंग दवरपाचें आनी एकसंगान वचपाचें आनी एकसंगा बरोबर आमी रावपाचें अशें आमचें सगळें म्हणून येता त्या इलेक्शनाक आमी तुमकां एज अ कॅन्डिडेट म्हणून पळोवपाक शकता लोकांनी जर तर आमकां विश्वास दवरलो आनी लोकांनी जर तर सांगलें म्हज्या पार्टीन जर तर म्हाका सांगलें की कॅन्डिडेट आमी रेडी आसा कांय प्रॉब्लेम तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर